भागवतामृताचे आजीच टॉपिक आम्ही शूर करूया. आजीचे टॉपिक चतुर्श्लोकी भागवतम. ह्या मस्त फिलॉसॉफी आसा. सो म्हाका कितलो अर्थ जाला की हांव जल तितले अर्थ जावच तशी सांगचेक पळयता. हांव तुमकां कोणाक कन्फ्यूज करनी जाल्यार पुरो. सो तुमगेले पुरा जनाले आशीर्वाद निमगीतास हांव आनी आमी प्राश्ट आठ करूया. सुरवे गुरुल आणि पुरा जनाले आशीर्वाद घेता. हांव स्टार्ट करता. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो ह्या भागवत महिमामृतांतू आम्ही ह्या चतुर्श्लोकी भागवतम पळोवया. ह्या चतुर्श्लोकी भागवतम म्हळ्यार कसं न्ही म्हणच पुरा आमी आजी कळटा आमकां. सो हांव तू स्टार्ट कोरका जाल्यार फर्स्ट हे चतुर्श्लोकी भागवतम कोण सांगिल्लें म्हूण. सो हे कृष्णान सांगिल्लें. कशी सांगिल्लें. सो फोर फॉर्म्ड विष्णु रूपारी कृष्णान हे चतुर्श्लोकी भागवतम कोणाक सांगिल्लें. ब्रह्माक. सो ब्रह्मदेवाक हांगा सांगिल्लास. सो खंयची इन्स्टन्स आसा री हे पुरा सांगिल्लास ते पुरा आमी आजी पळोवया. सो फर्स्ट आमी हांगा कसो अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार ब्रह्मदेव हांगा एक आमगेले म्हणके एक लिव्हिंग एंटिटी जाल्यार ही इज दी टॉप मोस्ट लिव्हिंग एंटिटी. म्हळ्यार ह्या पुरा प्रपंचांतू तो टॉप मोस्ट एक लिव्हिंग एंटिटी. सो सो आता बॅकग्राऊंड कशें आसा म्हळ्यार ब्रह्मा केन्ना एक सृष्टी जाताना फर्स्ट देवान सृष्टी करताना फर्स्ट कोणा सृष्टी करता. ब्रह्मदेवाक. सो ताजे नंतर देवाल अनुग्रहांतू ब्रह्मा विंगड जन पुरा लिव्हिंग एंटिटीजाक ಅಥವಾ ವಿಂಗಡ್ ಕಸನ್ ह्या सृष्टींतू जावका ते पुरा सेकंडरी क्रिएशन म्हणटाचे आमी ते ब्रह्मान क्रिएट करचे हांगा सृष्टी करचे. सो ह्या कंटेंटारी आता कसन जाला ब्रह्माक देवान क्रिएट केला. खंय तुलन कोण केला. सो हांगा गर्भोदायक विष्णू म्हणटाचे आमी. सो गर्भोदायक विष्णूले पोटाचे आमी नेवल म्हणटाचे थंय तुलन एक कमल उत्पत्ती जावन ते कमला वयरी ब्रह्मा आसा. ब्रह्माले क्रिएट जावन आसता. सो त्या ब्रह्माक बेसला तो लायकोन चंदकोनु ते कमला वेर बेसला तो जाल्यार कोणी दिसताना ताका हेकड तेकड पळयता कोणी दिसताना ताका ताका कसं कोरका म्हूण कळना. हांव कसले हांगा आसा म्हणचे विशयी ताका गोत आसना. सो तो कसं करता ते कमलाचे ह्या कसं म्हणटाचे आमी स्टेम म्हणटाचे ते स्टेमा भितर वता भायर येता खंय कसं आसा कसं कोरका हांव म्हणचे ताका निके कळटा आसना. सो हे कोणाल सिच्युएशन हांव म्हळ्यालें ब्रह्माले. ब्रह्मा कोण म्हळ्यालें टॉप मोस्ट लिव्हिंग एंटिटी म्हळ्यार वी कॅन कन्सिडर हिम एज द मोस्ट इंटेलिजंट म्हूण कन्सिडर करूं कळना. सो तसल पर्सनाक त्या सिच्युएशनारी कसं कोरका म्हणचे कळटाना. सो तेदान तो आलोचन करता आसता हांव आतां हांगा एक सृष्टी निर्माण कोरका जाल्यार कशी करचे खंयतुल्यान शूर करचे म्हणचे ताका कळटाना. ताकाची हांगा अनेक आमी कसं अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार हे आध्यात्मिक ज्ञान
मेळचे तितलं सुलभेरी आमगेले अंडरस्टँडिंग अरी आमका कळचे साध्य ना ते आमका देवाले कृप जाव का हंगा म्हणजे आम्ही ह्या पाठारी कळता सो तेदन तो आलोचन कोणू बैसून असता थक्का दूर तुलान वॉइस ऐकत 2 अक्षर वॉइस ऐकत तका कसन म्हणू त आणि प म्हणून त प त प म्हणून तप म्हणून सो तो अशी वैरी तोगू ते स्टेम मारवत असताना तक ते ऐकत त प त प म्हणून ते संस्कृतच वर्ड सो तक ते कळत कसने हाव तप कोरका म्हणून तपा म्हणल्यारी एक ऑस्टेरिटी म्हणून येत सो तक ते ऑस्टेरिटी कोरका म्हणून कळतं आणि देव केदना आमगेल हृदयांत असता परमात्मा जावन बेसला सो तक ते क्लिअरली कसं कळतं ह्या देवाल तुलन येताचे साऊंड मग हंग खंय दिसताना तो एकलो बेसला तर कोणी दिसताना तर देव समेत दिसताना जाल्यार ह्या साऊंड ट्रान्संडेंटल साऊंड म्हणजे मात्र वायब्रेशन सांगतो तक ते तपा म्हणजे ऐकतस सो ते तो ऐकून घेऊन तो निर्णय करता हा जायत हांव हे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता हांव तपा म्हणजे करता म्हूण सो तो तपस्या करचेक थंय बैसून तपस्या करता सो खंयच्या वेळ तपस्या करका पुरा देव परमात्मा जावन असोच निमित्त तकते क्लिअरली कळता सो तो करता तो कितलो काळ करता सो हांगा 1000 सेलेस्टियल इयर्स म्हूण आसा सो एक सेलेस्टियल इयर्स म्हळ्यार 6 into 12 into 30 into 1000 हे एक सेलेस्टियल इयर्स जाले ते तुम्ही मल्टिप्लाय करून घ्यायची 1000 म्हळ्यार अनेक 1000 ताका ऍड करायची सो तितली इयर्स तो हांगा तपस्या करता सो तागेल थ्या कसन म्हणयात आमी एक सिन्सियरिटी एक डिटर्मिनेशन ते तपस्या करकामू सो ताणे अशी तपस्या कोण कसले कमी तपस्या तो करतास एक सेल्फ रियलाइज जावका तका तका को हांव कसले हंगस म्हाका कसं काम दिल्लं देवान कोरचेक ते ताका अंडरस्टँड जावका सो ते तक ते गोत नासले कसं कोरका कश कोरका म्हणचे सो सो तो अशी ऑस्टेरिटी करता सो ह्या सकड अशी आम्ही तपस्या आम्ही समेत आमगेल जीवनार समेत तपस्या कोरका म्हणजे आमक ह्या एक लेसन हांगा सो ते आमकां हांग ब्रह्मदेवान दाखोवन दिलेलस सो अशी तपस्या केलं ताणे 1000 सेलेस्टियल इयर्स तपस्या कोण कसं जालें देवा भारी खुशी जालें हागेल ऑस्टेरिटी पळोवन इतलो श्रद्धेरी इतली सिन्सियरली तो केल्लें पळोवन देवान ताका वैकुंठ लोक दाखयले सो वैकुंठ लोक समेत पळोवन ब्रह्मदेवाक भरती खुशी जाता सो ते सेकंड कॅन्टोंत ह्या 9th चॅप्टरांत थोडे विवरण समेत ह्या वैकुंठ लोकाचे आम्ही ताची डिटेल्स वचनाची तुमका पुरसत असेल तेदन तुम्ही वाचू येत सो देव कशी बेसला देवा लागी कोण कोण आसाची सो वैकुंठ लोकांत कशी आस पुरा वर्णन असतांतू एक 5-6 वर्सांतू प्रभुपादन लायक जॉन ते वर्सेस एक्सप्लेन केलेलं आसा मागिरी हंग कसं जाता हक्का देवा पळोवन घेवन भारी खुश जाता सो डोळे तुलान उद्दा येता त्या आनंद बाष्पा म्हणताना तशी सो भारी खुश जाता आणि देवा पळोवन कुडले तो दांडवत घालता सो हंग देव समेत भरती खुशियारी हसमुख जावन घेनु सांगता ब्रह्मा तुगेल ह्या तपस्या पळोवन हांव म्हाका भारी खुशी जाला ताण ह्या तपस्या केलेल कसलेक तक्का सृष्टी निर्माण कोरका जाल्यार कशी करचे खंय तुलान शोर करचे ताका गोत नासले सो ताण ताजे खातीर ताण त्या ऑस्टेरिटी केलेल जालें सो त्या पळोवन देवाक भारी खुश जाता सो तेदन देव आनीक लागीं येवन ताका हँडशेक म्हणटाचे हात परसून सांगता तू कसने आश आस तुगेल कसं डिझायर आस तू निंगूयत हांव पुरा आशे पुरयसितल देव नवे म्हणून सो आणि तू ह्या पुरा तपस्या केल्लेल निमित्त तू काजी मागेले
दर्शन मेळटास म्हळ्यार देव शाश्वत जावन येवन थंय ताका दर्शन दितास. सो हें पुरो कारण कसलें तागेले एक सिन्सियरिटी, एक ह्युमिलिटी म्हूण येता आनी एक ऑस्टेरिटी. इतलो स्ट्रॉंगली तो तितलो वर्ष बेसका जाल्यार तितलो ऑस्टेरिटी जावको जाता. सो देव म्हणटा असल ऑस्टेरिटी म्हाका भरती प्रिय जावन आसा म्हूण. आनी थंय समेत देव ताका कसने अशी आशीर्वाद करता, तू कसं जावका की तू नेम घे म्हूण. सो ह्या ऐकून ब्रह्मदेव कसं सांगता, म्हाका तू कसने अशी हँड शेक आनी केलें म्हाका भारी मोग दाखयता असो म्हाका भारी खुशी जालें. सो हांव तुगेले एकू एक कसने निंगूचे म्हळ्यार हांव म्हाका 4 प्रश्न आसा. सो तो थंय 4 प्रश्न निमगीता. सो ह्या भागवतमान समेत ह्या 4 प्रश्न 4 वर्सांत येता. सो ते 4 प्रश्न कसने म्हळ्यार तो देवा निमगीता तू कशी हे भौतिक लोक आनी कसं म्हणचे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तू दोन्ही कडे तू कशी असता, तू कशी विंगड विंगड फॉर्मारी कशी असता तू म्हणगेन तो फर्स्ट क्वेश्चन हांगा नेमगिता. सेकंड देवाल अंडर मस्त एनर्जीस आस, मस्त एनर्जीस आस त्या पुरा कशी वर्क जाता असं म्हण. सो हांगा ब्रह्मा कसन अर्थ कोण घेवका ह्या सृष्टी निर्माण जाताना पुरा एनर्जीस देवाला हातात तुलन जाता तो ते मॅजिक मिस्टिरियस त्या. सो त्या अर्थ कोण घेवचेको हांगा ब्रह्मा पळयता आस. आनी देव समेत ते डिफरंट एनर्जीस हांग ह्या एनर्जी यूज करता, थंय त्या एनर्जी यूज करता, कशी त्या पुरा यूज करता असं म्हणून तेगेल तिनूय क्वेश्चन जाता. आनी चारय क्वेश्चन तो प्रार्थना करता कसन म्हळ्यार तू म्हाका तो सृष्टी मुखार निर्मळ सूचक सांगिलस. फर्स्ट क्रिएशन जावचे प्रायमरी क्रिएशन ते देव कोण आसता म्हळ्यार ते क्रिएशन करचे कसं पुरा अगत्य असं पुरा देव दिवन आसता. पीठ कालोको जाल्यार एक चपाती पीठ कालोको जाल्यार मीठ जावका उद्दा जावका चपाती पीठ जावका तशी पीठ पुरा इंग्रेडियंट्स देव प्रोवाइड कोण आसता. सो ते पुरा देवाले एनर्जीचा तुलन ते येवन आसता. सो त्या बरी पीठ इतलं उद्दा घाली इतलं मीठ घाली अशी कोरका म्हणचे देव सांगून आसता. देव कृपा दाखोवन आसता ब्रह्माले. सो त्या ताज प्रकार तो पीठ कालयता. सो ते सेकंडरी क्रिएशन जाता. सो तुम्ही पुढच्या क्लासान तू 10 टॉपिक्स तू समेत वाजून आसचे पुरो ऐकून आसचे पुरो. सो हांगा चारी क्वेश्चन आरी तो निमगीता कशी हांव हे सृष्टी करचेक म्हाका कसने हांव फर्स्ट आमी हे कसने करतना हो हांव सृष्टी करता म्हूण एक आमकां प्रायड येवचे पुरो. सो तसल प्रायड म्हाका येवचे नज आनी हांव करतना हो ह्या मेगेल सृष्टी केला ह्या मेगेल सृष्टी म्हूण आमकां एक अटॅचमेंट येता. आमकां एक घर केल्यार ह्या मेगेल घर म्हूण एक अटॅचमेंट येता. तशीच ब्रह्माक सृष्टी करतना म्हाका ते अटॅचमेंट येवचे नज. तशी तो पुरा रितीरी म्हाका बरी हांव चंद रितीरी तुका सेवे करचे मनोभावारी हांव हे सृष्टी करचे तशी हांव ते सेवे कोरका ते मनोभाव म्हाका दी. म्हाका प्रायड येवचे अथवा अटॅचमेंट जावचे तसल पुरा येन अशी पळोवन घे म्हूण तो प्रार्थना करता हांगा चारी विशयारी. सो सो ह्या 4 क्वेश्चनाक कसने देवान उत्तर दिवचे. ते उत्तराची हांगा चतुश्लोकी भागवतम म्हणचे. सो देवान ते उत्तर 4 वर्सां दिला. सो चतुर्श्लोकी भागवतम. सो आम्ही ते वर्स सावेरी चिके पळया. सो ह्या चतुर्श्लोकी वर्स सावेरीची कसं म्हणताची व्यासदेवन समेत 18,000 वर्सेस पुरा कंपोज केलेलो आसा. ताजे बेसिसारीची म्हळ्यार ह्या सगळे चतुर्श्लोकी भागवतम आमच्या भागवतमाचे पुरा एसेन्स आमकां कसन म्हणू कळटा. आनी इवन आमी 10 सब्जेक्ट मॅटर्स ऑफ श्रीमद भागवतम पळयले त्या विषय पुरा विषय ह्या चतुर्श्लोकी भागवतम रिलेटेड आसा. आनी अनेक विषय कसन म्हळ्यार हांगा
3 पिलर्स म्हणून येतो. एक संबंध, एक अभिधेय आणि प्रयोजन. ह्या विंगड विषय नाही. 3 आर ऑल 3 आर कनेक्टेड. ट्रायपॉड म्हणके. सो त्याविषयी समेत ह्या वर्ससान तू एक्सप्लेन केला. सो द एसेन्स ऑफ दिस चतुर्श्लोकी भागवतम अथवा या श्रीमद भागवतम कसन म्हळरी आमक त्या संबंध अभिधेय आणि प्रयोजनातुलन कळता. सो संबंध म्हळ्यार कसं आमगेले as a living entity or as a soul supreme lord alvar to relationship कसं म्हणून गेलं. मागीर आमगेल ऍक्टिव्हिटीज कसं नसू का म्हळ्यार आम्ही कसं कोर का हे रिलेशनशिप स्ट्रॉंग जावन वच्चे कसं कोर का म्हणजे ते ऍक्टिव्हिटीज इन दॅट कनेक्शन येतं. मागीर ह्या कोर आमकां कसं बेनिफिट असता खंयचेका कसं बेनिफिट असका अथवा खंयचेका एक गोल असू का नाजाल्यार वॉट एवर यू आर डुईंग द थिंग इज युजलेस म्हणटाच न्हय तशी. सो देर शूड बी सम गोल चतुश्लोकी भागवतामाच्यो ह्या 3 थिंग्स आम्ही आजी अर्थ कोण घेवचेक पळोवया. आणि ब्रह्माल क्वेश्चनक कशी आन्सर्स देव दिता आणि ताजे तुलन आम्ही कसन सिक्येत the essence comes in ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಧೇಯ and ಪ್ರಯೋಜನ ರೂಪರಿ ಎತ್ತ. ಸೊ ಹಂಗ ಮಾತಾಡಿ ತಂಗಿಲೆ ಸೊ ಹಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ 9th chapter 33rd verse. So 33rd verse तुलन 36th verse तनक आम्ही चतुश्लोकी भागवतम म्हणून सांगताची. So ह्या फर्स्ट वर्स अहमेवासम एवाग्रे नान्याद् यत् सत् असत् परं पश्चादहं यत् एतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मयम्. ಸೊ ಹಂಗ ಅಹಂ ಮಳರಿ ಹಾವ ಮಳರಿ ಹಂಗ ಪುರಾ ಕಡೆ ದೇವು ಮೋಣು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಗೆವೇತು. ಸೊ ಹಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ ದೇವ್ ಸಂತಸ್ कसने हाव ह्या क्रिएशन जाऊच पुढे समत. एक मिनिट. सो ह्या हंगा देव कसं सांगतस हाव ह्या क्रिएशन जाऊच पुढ समेत हाव असिलो. तेदान कसं नसेल क्रिएशन जाऊच पुढे कसं नसेल कसने नासिल ह्या मेटीरियल वर्ड जाऊच पुढे कसने नासिल खाली. सो तेदन समेत हाव असिले आणि कोणी ना असिले हाव सोन. सो अनेक केदन ह्या सृष्टी जल तेदन समेत हाव असिलो आताही तू मग पळयतास. सो आणि ह्या सृष्टी केदना प्रळय जाता अथवा मुग्धता म्हणलेक येता अथवा आफ्टर एनिलेशन म्हणता. सो तेदन समेत हाव असता. सो हे एनिलेशन म्हणताना ह्या मुग्धताना अथवा प्रळय जाताना पूरा पूरा लिव्हिंग एंटिटीज कसं नस की पूरा वचून सोडता. सो तेदन देव मात्र असता. सो ह्या श्लोकांतू आमकां देव कसं सांगतास हांव सृष्टी करताना अथवा सृष्टी जाताना अथवा ते एनिलेट जाताना पुरा समयारी हांव आस. सो आम्ही हांग कसं अर्थ कोण घेऊ का. सो पुरा कडे देव असं म्हणचे विषय हांगा देवानं क्लियर केला आमकां बिफोर क्रिएशन आफ्टर क्रिएशन. आणि अंतू अनेक अर्थ कसं कोण घेऊ का म्हळरी
there is something beyond this material creation म्हणून ते कसं नाही there is something beyond this material creation कसं नाही there is spiritual world म्हणून मतलब the abode of Lord म्हणून so देव असल्यारी देवालय ರಾಜ್ಯ ಸಮೇತ ಅಸ್ತ ಸೊ ತಗಲ್ ಪ್ಯಾರಾಫೆರ್ನಿಯಲ್ಲ ಪೂರ ಅಸ್ತ ಸೊ ಹಂಗ ವೈಕುಂಠ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ते देव थई असता हंग क्रिएशन जाता सो क्रिएशन है जाता सो एनिलेशन जाता सो देव सदैव असता सो इटर्नली देव असता ಮುಂಚ ವಿಷಯ ಅಮಕ ह्या श्लोकांतू कळता सो हंगा देवाल पोझिशन कसं नाही सुप्रीम असं सो ही इज द कंट्रोलर ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस म्हणू ह्या वर्सांत आमका हंग कळता अनेक विषय हंग आमक देव कसं सांगतास म्हळ्यारी हे कथा उपनिषद ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ एक श्लोक आहे नित्यो नित्यानां चेतनस चेतानां एको बहुनां यो विददाति कामनां अजे अर्थ कसं नाही हाव आणि तू एकू नमुनेसची मला कसं नाही क्वालिटी वाईज एकू असची ओके बट क्वांटिटी वाईज आम्ही डिफरंट देव इतलसलारी आम्ही इतले सान असची देव सुप्रीम आम्ही जस्ट सिंपल लिव्हिंग एंटिटीच आम्ही सो एक एक्झाम्पल प्रभुपादन सांगचे असेल प्रकार गोल्ड माइन पुरा देव म्हणलेक येत परंतु एक सनू पार्टिकल गोल्ड एक सनूच कन्नाच असेल म्हणजे एक सनूच गोल्ड असलारी त्या लिव्हिंग एंटिटी ज्याला तंतु समेत अनेक पार्ट कसं नाही म्हळारी लिव्हिंग एंटिटीज आर ऑल the living entities are part and parcel of God म्हणून सो थई समेत कसन चूक अर्थ कोण घेवचे पळे त्याची पार्ट अँड पार्सल मळ कुडले ओ हाव समेत देव म्हण लेखताच ना सो ते चूकी अर्थ जाता सो हंग पार्ट अँड पार्सल म्हणताना हाव विंगड लिव्हिंग एंटिटी देव समेत सुप्रीमली सुपर सोल ह्या बरी एक ऑर्डिनरी सोल आणि देव सुपर सोल जावन असतं सो ह्या दोन्ही ಒಟ್ಟು पार्ट अँड पार्सल असताच शिशोळ्ळारी दे आर नॉट दी सेम सो त्या विषयू समेत हंग कळतस सो देवाल आणि अमगेल मध्ये कसन संबंध म्हणू ह्या श्लोक हंग सांगता समका अनेक पाठारी आम्ही कसन अर्थ कोण घेवेत म्हळारी हा मळल आम्ही ह्या श्लोकाचे ट्रान्सलेशन वाचिले कसं दिला देव क्रिएशन पुढे आसिलो क्रिएशन जाताना आसिलो अनिलेशन जल्मागिरो आसिलो म्हणून सो ह्या मस्त वेदिक अंत स्क्रिप्चर्स आणि समेत ह्या कन्फर्म कोण सांगिला असं ते कंचे स्टेटमेंट अंतू म्हळारी वासुदेवं व इदं अग्र असीन ना ब्रह्म ना च शंकर एको नारायण असीन ना ब्रह्म नेशान मळरी बिफोर द क्रिएशन देर was none except Vasudeva. There was neither Brahma nor Shankara. Only Narayana was there and no one else, neither Brahma nor Ishan. So, hang samet amka kasa kalta. So, the Lord is the supreme mongen. So, he is having the control over everything. Moncha hanga amka kalta. सो ह्या पाठाक आम्ही हांगा इतले अर्थ कोण घेवया आम्ही अनेक श्लोकाक वचया सो ಹಂಗ ಸಮೇತ ಕಸನೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮಿ ಪಳೆಲಿಂಚಿ
सो सो त्या पॉइंटारी आम्ही तिथलं अर्थ कोण घेऊया ह्या सेकंड वर्स सो फर्स्ट आणि सेकंड वर्स समेत आम्ही कसन शिकेत म्हणून सांगता त्याच पुढे आम्ही ह्या दोन वर्स वाजून सोडूया ऋते अर्थम यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां यत्पासो यत्तामहा O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, it has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. Mungan. So, hanga अक्क रिलेटेड जाऊन अनेक टॉपिक येता कसं म्हळारी आता सपोज ह्या एक पेन सो ह्या पेनाक हाव पेन्सिल म्हळारी कसं अर्थ जाता ते चूकी अर्थ जाता ह्या पेन करेक्ट नव ह्या पेनाक हाव तुम पुरा जनक कसं पेन्सिल म्हळारी त्या मिसकन्सेप्शन म्हणून जाता सो ह्या पेनाक हाव पेन्सिल म्हणून सांगला त्या मिसकन्सेप्शनाक आम्ही कसं सांगताची इल्यूजन म्हणून तश म्हूण ह्या पेन ना म्हूण न्ही ह्या पेनस जाल्यार हांव ह्या पेनाक चूकी लेखतस पेन्सिल म्हणून घेवन सो तसले ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಕ್ಸ್ ಹಂಗ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಚಿ ಸೊ ದೇವ್ ಹಂಗ कसन सांगचे पळयतास कंचे वस्तू आम्ही पळयलींच पुरा फर्स्ट वर्सन पळयलींच पुरा देवालोटू कनेक्टेड अस सो कंचे वस्तू कसने असो ते रिलेशन देवालोटू ना जलारी इट हैज नो रियालिटी सो तसले हक्क हंग इट कम्स अंडर ऑल इल्यूजन and illusional energy म्हणू सांगताची सो कंचे आम्ही करेक्ट जावन देवालोटू रिलेशनशिप दवन घेवन करताची म्हळ्यार करेक्ट वे आरी ते पुरा योगमाया अंडर येता म्हणताची आणि कंचे आम्ही चूकी लेखताची चूकी अर्थार लेखून करताची सो त्या पुरा हंगा इल्यूजन म्हणताची अथवा माया अंडर येता म्हणताची सो हंगा तक अर्थ जावचक अनेके संका जलारी आता आम्ही पुरा लिव्हिंग एंटिटीज ह्युमन बीइंग्स एस्पेशली आमकां कसं कर्तव्य असं करूक आम्ही हांगा मेटेरियल वर्ल्डांत कसले आयलींची आमकां ताजे सदुद्देश गोतना ताजे सदुद्देश कसने आम्ही पुरा लिव्हिंग एंटिटीज सोल जावन आसाची आमकां देवालोट संबंध आस आम्ही देवालोटो आनी आमकां कसं संबंध आस देव मास्टर म्हूण येत आम्ही सर्वेंट म्हूण येत आम्ही ताका एटर्नली सर्व करक दॅट इज अ रिलेशनशिप विथ दी लॉर्ड जाल्यार ही हांगा आमगेले मिसकन्सेप्शन कसने अथवा आम्ही कंचे इल्यूजनांत आसाची आम्ही हांगा लायक कोन घर बांदून बायल बामून चढू पुरा जन लोट गम्मत कोन घेनु असिया मेल मागीर पळयल्यार कसं जाता म्हूण घेन सो ह्या इल्यूजनांतू कितलो काळ आम्ही उपास बर्थ अँड डेथ सायकलांत येता आसताची म्हणू आमकां गोतना सो ह्या इल्यूजना तुलन आमकां भायर येवका सो त्या कॉन्सेप्ट हांगा आम्ही पळयत हांगा सो तक रिलेटेड जावन 35 सो आता आम्ही पुरा करेक्ट पाथर वतासची आता आम्ही सेल्फ रियलाइज जावचेक पळयतासची म्हळ्यार आम्ही कशी मुखार वचूक आम्ही देवाल सेवे कोन घेवन कशी मुखार वचेत म्हणचे सो तेदा नमगेल गोल कसन जाता म्हूण घेन हांगा आम्ही पळयत स्क्रीन शेअरिंग करतस ओके सो ह्या 4 वर्सेस हांव सांगून सोडता मागीर ताका रिलेटेड जावन कशी संबंध अभिधेय प्रयोजन येता म्हूण आमी पळोवया सो फर्स्ट पॉइंट हांतू 35th ह्या
थर्ड क्वेश्चन तांणी आन्सर दिवचे. यत् महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चवेषु नु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्. सो हंग देव कसं सांगतस म्हळारी, ओ ब्रह्मा, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. So हंग अनेक विषय देव सांगतस. कसं नाही, फर्स्ट वर्सान पळेलिंची पुराकडे अस देव म्हणून. सो आता तो कसं सांगतास, हांव केदान एग्जिस्ट असता पूरा क्रिएटेड, कसं पूरा सृष्टी जाला की पूरा एंटिटीज अंतू हांव असं म्हणचे. आता अनेक पॉइंट तक ऍड कोण घेऊन कसं सांगतस, हांव ताजे भायर समेत असं म्हणचे विषय. सो देव तागेले लोकां समेत असता, हंग मेटीरियल लोकां समेत असता. सो ही हॅज कंट्रोल ओवर एव्हरीवेअर म्हणचे आम्ही हांगा कळयत. सो ह्या श्लोकांतू आमकां कसं कळतं, द लॉर्ड इज सुप्रीम म्हणचे विषय. सो आमकां केदन तागेल सुप्रीमसी कळटा, आमकां इजिली एक्सेप्ट करू जाता तो देव म्हणचे विषय. आमकां तो देव म्हणचे विषय आमकां एक्सेप्ट करू जाय न्ही जाल्यार आमी त्या ताण सांगिल इन्स्ट्रक्शन्स जो अथवा तागेल अंडर असेल कोण सांगतास की त्या आमी, अथवा हे वेदास कसन सांगतास की स्क्रिप्चर्स कसं सांगतास की आमी एक्सेप्ट करूक जायना. सो फर्स्ट हांगा आमी लॉर्ड कशी सुप्रीम जाता, कशी तो पुरा एनर्जीज कंट्रोल करतास, कशी तो हे युनिवर्स चलयसितास म्हणचे आमी हांगा अर्थ कोण घेवेत. सो त्या अर्थ कोण घेतल्यार आमगेल पोझिशन कसं ने ॲज अ सर्वेंट, आमी हांगा सर्वेंट जावन आसताच, तो मास्टर जावन आसताच, ते आमी एक्सेप्ट करूक साध्य जाता. आणि हांगा अनेक विषय कसं येत म्हळ्यार ह्या वर्सांतू अनेक कसं अर्थ कोरका म्हळ्यार हांगा ह्या भक्ती विषयारी तांणी उलयत आसची. सो त्या संबंध अभिदया प्रयोजनांत करता. सो नेक्स्ट वर्स हांव सांगून सोडता. एतावत् एव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयातिर्काप्यं यस्य यात् सर्वत्र सर्वदा. So, Ankasandila, a person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all spaces and time, and both directly and indirectly. So, hanga आम्ही देवाल विषयारी अथवा देवा कशी सेवे करचे म्हणचे आणि आमगेल गोल कसं ने टू गेट दी लव ऑफ गॉडेड म्हणचे. सो ते कशी आम्ही कोरका हांगा ते भक्ती विषयारी अज विषयारी ह्या वर्सांतू येता. सो आम्ही फर्स्ट 2 वर्स पळयलींची. सो ते फर्स्ट 2 वर्सांतू संबंध ज्ञान हांगा सांगिल्लें आसा. सो फर्स्ट हांगा 33rd वर्सांत कसान ह्या कळट म्हळ्यार तंतू अहमेवा म्हूण सांगिल्लें आसा. 3 कडेन येता ते. सो ते अहमेवा म्हणचे कसन म्हळ्यार हांव म्हूण जाता. सो देव थंय 3 पाटी सांगतास. कसं लेख म्हळ्यार लॉर्ड तागेले कसं अब्सोल्यूट म्हळ्यार ह्या बदची म्हूण कन्फर्म करचें तो थंय 3 पाटी सांगतास. सो ताकाच ते अब्सोल्यूट ट्रूथ, द लॉर्ड इज कन्सिडर्ड ऑल्सो एज अब्सोल्यूट ट्रूथ देर. सो आणि ते वळी म्हळाल म्हणके देर ऑल्सो एक्सिस्ट अनदर वर्ड विच इज स्पिरिच्युअल वर्ड. ते केदनाय ट्रान्सेंडेंटल असता आणि अब्सोल्यूट इन नेचर असता. हंगा प्रळय जाल्यार समेत तई कसने जायना, तई कसने ताजे एफेक्ट थंय आसना. आणि मागीर सेकंड पॉइंट येताना सेकंड वर्स येताना आमी पळयलींची
देवाळ डिफरंट एनर्जीस कशी वर्क जाता आमगे. सो हंग आम्ही चैतन्य महाप्रभूले अचिंत्य भेद भेद तत्व तुलन अर्थकोन घेवको. फॉर एक्झाम्पल सूर्य सूर्यल किरण आणि काळोख. सो ह्या तिन्ही एक नमुने कनेक्शन असतील म्हणके. मळरी सूर्याले किरण विंगड सूर्य विंगड बट सूर्याल किरण कई तुलन येवचे सूर्याल तुलन. सो सूर्य आईल तेदना कसं देता अंधकार मुग्धता. सो तशीची ह्या जीव आणि ताजी कंडिशन आणि देव कशी अर्थ कोण घेऊ का आम्ही या सन रेज आणि सन अज्ज म्हणके हे जीव देवालोटू रिलेशनशिप जलर दोन्ही विंगड विंगड म्हणून. सो सेम एक्झाम्पल जाता. सो अचिंत्य भेद भेद तत्व. सो आमका हंगा कसन शिकोंदित्ता ह्या वर्षा तुलन कसन मला आमका देवालोटू रिलेशनशिप आम्ही कंच आमगेल एटर्नल नेचर ऑफ द सोल कसने टू सर्व टू डू द सर्विस. टू whom to do the service ते आम्ही करेक्ट डायरेक्शन वचुका कोण कोणाकी केल्यार जायना. सो व्हॉट हा कोणा कोरकते ते केतना एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी ह्युमन बीइंग आसिले ताण ते पूरा इट शुड बी यूज्ड इन लॉर्ड सर्विस. सो आमगेल कसन सर्विस सेन्सेस आसा ते पूरा आम्ही कृष्णाले सर्विस अंतू यूज कोरका. तेदान आम्ही कॉन्शियसली स्पिरिच्युअल जावचक साध्य. सो हंगा सेकंड वर्स ಅಂತ आम्ही कसन सिक्केतो डिटॅचमेंट जावचेक म्हळ्यार आम्ही पुरा आनु अम्मा पुरा हंतु लिविंग एंटिटीज अलोट अटॅच असतात ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ जावन असतात. सो त्या पुरा डिटॅच्ड कोण घेनो आम्ही पुरा कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर यूजिंग एव्हरीथिंग इन फॉर कृष्णा सर्विस. सो अशी केल्लितलदना कसन जत्ता. सो त्या आम्ही थर्ड वर्सान पळयल्लींची म्हळ्यार इथे प्रयोजन कसं नाही म्हणून प्रयोजन संबंध म्हळ्यार आम्ही आता देवाल आणि आमगेल लिव्हिंग एंटिटीचे संबंध आम्ही पळयल्लींची. हे आम्ही देवालोट आमकां कसन संबंध आसू तो मास्टर आम्ही सर्वेंट आम्ही ताका सर्व कोरका. देर इज लविंग रिलेशनशिप. हे सर्वेंट म्हळकुळे हांगा आम्ही कामाची पोझिशन तशी आलोचना करची. देर इज अ लविंग रिलेशनशिप हाऊ इट इज बिटवीन अ फादर अँड सन म्हणता नव्हे तशी. सो सो हंगा सो त्या रिलेशनशिप आम्ही पळयलींची. सो हाजी बेनिफिट कसं नाही आम्ही देवाक सेवे कोण घेन असल्यारी आमकां बेनिफिट कसं नाही म्हणून. सो ते बेनिफिट कसं नाही तो पर्पज कसं नाही टू गेट लव ऑफ गॉडेड ते देवाले लव ऑफ गॉडेड मेळचेक. सो दॅट इज द अल्टिमेट गोल ऑफ ह्युमन लाईफ. त्या प्रयोजन जाता. सो त्या हांगा थर्ड वर्सान सांगले. फोर्थ वर्सांतू हे आमकां प्रयोजन कळ्ळें. आमकां रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड कळ्ळें. आमकां प्रयोजन कसं मेळटा म्हणून कळ्ळें. जाल्यार ह्या प्रयोजन मेळका जाल्यार आमी कशी कोरका. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड अभिधेय. सो ते हांगा लास्ट सेक्शनांतू येता. सो आनी हांगा आमकां ते कसं नाही ते येवचे फुडें हांगा लिव्हिंग एंटिटीज तांणी खंयचे स्टेजार आसताची एक कंडिशन स्टेज म्हणटाचे आमी. सो थंय एज अ सोल तांकां तांगेल रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड कसन म्हणचे तांकां उडगास आसना. दे हॅव फॉरगॉटन दॅट. सो हांगा सो बाय द मीडियम ऑफ अभिधेय कसं थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ती. सो आम्ही केदाना ते लास्ट वर्सांत आम्ही वाजिलींची अ पर्सन इज सर्चिंग आफ्टर सुप्रीम ऑब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणून. म्हळ्यार ताण केन्नाय ते सर्च करता तीची आयदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली म्हणून. सो हांगा कसन सांगतास आमकां ह्या पातार वचुका भक्ती मार्गार वचुका जाल्यार आमकां वाट कोण दाखयता. आतां ब्रह्माक तपस करता आसले. सो तप कर म्हूण कोण सांगले ताका देवाल वॉयस ऐकत असेल ट्रान्संडेंटल साऊंड ऐकल. सो हांगा देवूची ताका हांगा स्पिरिच्युअल मास्टर जाले. सो देवान ताका शिकोवन दिले पुरा युनिवर्सल हे पुरा आन्सर ताणें ताका सांगून दिले. ताका सांगले अशें अशें आसूचें म्हणून कशी क्रिएशना विशीं पुरा सांगले ताका.
So the Lord becomes the spiritual master and Brahma is his disciple jaltan. आणि ताण सांगील म्हण की हाणे शिस्तारी पुरा तपस केलं सो त्याचे बेनिफिट जाऊन तक्का पुरा शिक्षण दिलं आणि तक्क तगेले फॉरम दक्केल्यानी वैकुंठ लोक समेत तक्का पळोचे झालं सो हमकाई आता आम्ही ह्या मार्गारी वचका जलारी आमका ह्या रिझल्ट जावक जला आमकाय स्पिरिच्युअल मास्टरचे अगत्य सो ते कशी येवका ते कोणाले वचुका आम्ही स्पिरिच्युअल मास्टर सो ते डिसिप्लिक सक्सेशन ಅಂತೂ येवकात ब्रह्मान ऐकले ब्रह्मान नारद मुनी सांगले नारद मुनीन व्यासदेव सांगले व्यासदेवन सुखदेव गोस्वामी सांगले तैतुलन सुत गोस्वामी सांगले सो त्या तशी ते सक्सेशन ಅಂತೂ ते नॉलेज प्युअर फॉर्मारी येत असता सो तशी ते कोण ते ब्रह्मा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी लिव्हिंग एंटिटी आणि ताण ते क्वालिफाईड समेत जल्लत होता प कोण येनो ते तिथले क्वालिफाईड जल्लो देव संतुष्ट जालो तकाच ते नॉलेज शेअर केले सो देवाले कृपा असल्यारी ते नॉलेज थंय शेअर जाता सो आमकाय हंगा देवाल कृपे जावका सो देवाल कृपे तुलन हंगा एक गुरु मेळता सो ते गुरुल अनुग्रह अंतू आम्ही देवाल गुरुल अनुग्रह पावका जला समेत आम्ही ते आमका असले कसन असले गोल पावक जला आम्ही कसं पुरा कोरका त्याची उद्देश आमका असू का मनात तो तेदन आमका गुरु मेळचक साध्य असता आणि आम्ही त्या एंथुझियाझमारी ते गोला टुवर्ड्स असतारी देव एक आमका स्पिरिच्युअल मास्टर प्रोवाइड करता आणि आम्ही त्यांनी सांगील पातारी वच्चेक शूर करताची सो आणि हंगा आमका गोतस देर आर 9 प्रोसेस ऑफ भक्ती म्हणून सो तांतू आम्ही फर्स्ट हियरिंग श्रवणम कीर्तनम आम्ही देवाल नाम जप करता सची आम्ही श्रीमद भागवतम भगवद्गीता वाजिता सची आणि ऐकत सची सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल प्रॅक्टिसेस सो ह्या डूज अँड डोंट्स पुरा विचेवर म्हळ्यार कंच कोर का आम्ही डिवोशनल प्रॅक्टिसेस कंच फेवरेबल डिवोशनल प्रॅक्टिसेस ते डूज ते करता वचुका कंच कोर नजे कंच आमक बाद जत्ता डिवोशनल प्रॅक्टिसेस चुकचे पुरो रापचे पुरो मुखार वच्चे जायनशी पुरो सो तसल नॉट फेवरेबल डोंट्स तसल कोर नजे तसल पुरा आमका कळता सो तसल करता करता आम्ही समेत सिन्सियरली सिरियसली ते प्रोसेस फॉलो करता करता आम्ही समेत आमका अपलिफ्ट कोर येतो आणि at one point we may reach the destination we may get the goal of our life so ह्या 4 श्लोकांतू आमगेल रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड आम्ही कसं कोरका आमगेल उद्देश कसं ह्युमन लाईफ वच उद्देश कसं आम्ही भक्ती कोरका म्हणून घे सो त्या प्रोसेस कसं through devotional practices by following all the 9 devotional practices ते आम्ही पुरा करता असची and what is the goal ह्या प्रयोजन कसं आमका कृष्णाले प्रेम मिळतं आणि आम्ही कृष्णा लोकक वच्चक साध्य जाता म्हणचे ह्या चतुर्श्लोकी भागवतम अंतू स्मॉल सीडलेस फॉर्मारी एसेन्स हंगा दिल्ललस सो अंतू अनेक विषय कसन म्हळारी कशी कळता एकलो अडवान्स जाता असं म्हणचेक अथवा कशी एक प्युअर डिवोटी म्हणतालो कशी असताची म्हणून जे विषय समेत हांगा दिलेलस म्हळ्यार भक्ती करता असतलो अथवा प्युअर डिवोटी जावन असतलो अथवा भक्तींत उत्तम जावन आसलो कशें असता म्हणून हांगा सांगिलस त्या विशयार येताना कसं सांगताच म्हळ्यार हांगा एक त्याची प्युअर डिवोटी जावन आसलो पुरा जनक लिव्हिंग एंटिटी ॲज अ सोल पळयताना ते सोलांत तो कृष्ण पळयता आता हांगा आमी इतले जन बेसिलींची सो पुरा जनलांतू परमात्मा आसा म्हणचे आमकां थियरिटिकली गोतस पुरा जनक गोतस नव देव हृदयांत पुराली सोल लिव्हिंग एंटिटींतू कृष्ण बेसला म्हणचे आमकां गोतस बट अ प्युअर डिवोटी ही कॅन सी द लॉर्ड तका देव दिसता तांगेल प्रति एकलेल हृदयांत तो देव दिसता आणि पुरा रिलेशन
पुरा हक्क अज्जोटू देवालोटू कसं रिलेशन असं म्हणून तक सिस्टमॅटिकली समेतो तक कळता तो अर्थ कोण घेतला दॅट कसने पुरा अंतू देव असं म्हणचे सो कृष्ण समेत हंग 6th chapter of Bhagavad Gita अंतू सांगचस यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मये पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति मला कसं कोणाक हांव पुरा कडेन दिसता पुरांतू दिसता तसलो तसल केदनाय लॉस्ट जायना म्हळ्यार तसलो मेगेल तुलन दूर वचना अथवा हांव तेगेल तुलन दूर वचना म्हणच्या अर्थारी आणि ईशोपनिषदान समेत आम्ही एक वर्ड येता वर्स येता मे बी ते 6th वर्स दिसता ते कसन म्हणचे वर्स म्हाका बाय पडना सो त्या वर्सान तू सो तंतु समेत सिमिलर हंतू कसन म्हळ्यारी प्यूर डिवोटी जावन आशिल्लो केदनाय प्रति एक सोल अंतू देवालोटू रिलेशनशिप असुचे तक कळटा अनेक all the living entities are part and parcel of the Lord म्हणचे समेत तांकां रियलाइज जावन आसता आमकां हें थियरिटिकली गोत आसा अशी म्हणचे तेजेला आमी प्रॅक्टिकली आमकां तें गोत आसना अथवा तें रियलाइज्ड जावन आसना सो कसले काम आनी तें रियलायझेशन जावन आसना कसले काम म्हळ्यार आमी आतां सपोज आमी पुरा जन लिविंग एंटिटीन तू देव असो म्हूण पळयल्यारी आमी पुरा जनक ते रेस्पेक्ट करताची तांगेल टुवर्ड्स कसने एक हेट्रेड आसना एक कसने एक आमगेल 6 एनिमीज आसना वय तुम्ही पुरा आयकत आसाची काम लोभ मोह मद मोह क्रोध हे पुरा आसना खंयचे लिविंग एंटिटी टुवर्ड्स आमकां जाल्यार आमकां आनी कितें आसा ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही ते ट्राय करता तातूंतल्यान भायर येवचेक सो प्युअर डिवोटी आशिल्लो ही नेवर एट्स एनीवन और एनी लिविंग एंटिटी ही बिकॉज वाय कसले बिकॉज तो पुरा लिविंग एंटिटीन तू सोल पळयता देवा लोट तक संबंध असूच पळयता सो थंय समेत ही हॅज डेव्हलप्ड द लव फॉर द लॉर्ड सो तश जावन प्रति एक सोलान तू तो देवा पळोवच निमित्त the love towards every living entity he has developed that so the hatred म्हणच्या विषयू थंय येना तांगेले सो त्या स्टेज आयल तेदना आमकां कळटा तांणी पुरा लिविंग एंटिटीज ಒಟ್ಟು कशी आसताची म्हूण गेले अनेक हांगा तशें आसतना they have developed that love for the Lord म्हणच्या हांगा आमकां कळटा आणि तांणी कसने कन्फ्यूजन अथवा कसने विंगड मेटीरियल हंतु वच्चेक साध्य आसना सो तांणी पुरा विषयारी तांणी कनेक्टेड विथ द लॉर्ड पळयता आसताचे पुरा लिविंग एंटिटीज हांकां सो त्या विशयी हांगा आमी अर्थ कोण घेवया सो त्या पोझिशन आयल तेदना तांणी ब्रह्म समेतान समेत ब्रह्मान सांगचस प्रेमांजन शुळित म्हळ्यार कसने दे ऑलवेज हॅव सो मच लव टुवर्ड्स द लॉर्ड म्हळ्यार पुरा अंतू पुरा कडेन तांणी कृष्णाकच पळयताची सो गोपी जातांनी तशी आशिल्ल्यांची तांणी केदनाय कृष्णाक पळयत आशिल्ल्यांची तो केदनाय कृष्णाक आलोचन करता आशिल्ल्यांची कृष्ण तांगेले एद्रा आसका म्हूण ना आशिल्लें तांकां तांणी गरकट तांगेले कसं की रांदप की कसं की करता आसल्या समेत ते 24 hours कॉन्स्टंटली रिमेंबरिंग दी लॉर्ड कसले तांकां तितले देवाल वेरी ते लव आशिल्ले प्युअर लव आशिल्ले तशें जावन तांणी तशें आशिल्ल्यांची तांणी घर सोडून गेल्यार समेत तांकां ते आलोचन नाशिल्ले कोण कशें लेखता कसं ते आलोचना नाशिल्ले बिकॉज दे हॅड सो मच ऑफ लव फॉर दी लॉर्ड म्हणचे सो असल स्टेजाक देवालोट तितलो मोग असचे स्टेजा येवचेक आमकां हांगा अभिधेय जावका सो ते अभिधेय हांव म्हणलें म्हणके ते आमी 4th श्लोकान पळयलेंची सो दॅट कॅन बी अचीव्ड थ्रू भक्ती through the process of devotional practices but under एक गुरुले
गायडन्स आरी आम्ही केल्लारी आम्ही मुखार वचूंक साध्य आसा. सो इतलं समरायज करचेक हांव पळयलां. सो हांव तुमकां ही कन्फ्युजन करनी म्हूण लेखता. So that is the essence of Chatushloki Bhagavatam. आमगेले through three types of hantu कसने संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन मुखांतर. सो आमकी ह्या तीन क्लियर जावन अर्थ जाल्यारी क्लियर जाल्यारी आमी ते पातारी मुखार वचचेक सुलभ जाता आणि फास्टर वचचेत. आमी कितले आमी वाजूचे पळयताची कृष्णाल विशय आयकूचे पळयताची. सो ह्या भागवतमांतू तुम्ही पळयाची हे पार्ट देवानं ब्रह्माक सांगिल्लो आणि ब्रह्मान हे पुरा क्वेश्चन निमगिल्लो आसा. सो ह्याची पार्ट इवन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामीक निमगिता. सो सुखदेव गोस्वामीक निमगिता. ಅದನ್ನ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃಷ್ಣಕ ते विषय निमगिलेले विषय पाठ हंगा सांगचेस. सो पुरा कಡೆ इवन अर्जुनाक समेत कृष्णान अर्जुनाक समेत पुरा कಡೆ आम्ही कसं पळयताची लिव्हिंग एंटिटी ॲज अ सोल. तागेल स्वरूप कसं नाही इवन देवाले रिलेशन कसं नाही म्हणजे पुरा कಡೆ फर्स्ट 9 cantos of भागवतमांत पुरा रिलेशन विथ द लॉर्ड कसन म्हणचे विषयू येता आणि पुरा युनिवर्सल विषय क्रिएशन जावचे ते पुरा थंय येता. कसं लेक आमक ते रिलेशनशिप संबंध कसन म्हणचे फर्स्ट अर्थ कोण घेतल्यारी आम्ही ऑटोमॅटिकली अभिधेय करचेक शोर करताची म्हणचे खातीर फर्स्ट 9 cantos अंतू बरी रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड कसन म्हण अर्थ करचेकच तनी 9 cantos घेतलींची. Then to develop the love for the Lord antu 10th canto antu the pastimes is been described. First pastimes hanga sangani. First देवाले supremacy कसने आणि आमगेल कसन लेवल म्हणचे कसं लेक म्हळ्यार आम्ही केदनाय आम्ही कसं लेखताची वी आर द मास्टर्स. आम्ही केदनाय आम्ही सर्वेंट म्हूण लेखचेक रेडी आसनाची. सो हंगा तेदना देव तागेल सुप्रिमसी कसने म्हूण दाखोवका जाता. सो हंगा ते सुप्रीमसी आम्ही केदान अंडरस्टँड करताची देन आमकां देव सुप्रीम म्हूण एक्सेप्ट करचेक साध्य आसा. आम्ही तोंडारी कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड म्हूण सांगेत बट प्रॅक्टिकली ते एक्सेप्ट करचेक तितलें सुलभ ना. कसं लेक आमगेल ते इगो म्हणटाचे आमी फॉल्स इगो आसना ते तितलें सुलभेर ओपचेक रेडी आसना. So the false ego, true ego जावका जाल्यार yes I am the servant and he is the Lord म्हणच ते accept करका जाल्यारी हे आमी वाजिता आसुका आयकता आसुका ते one stage are fully completely when we become accept it and surrender to the Lord that moment you will start loving the Lord. ते आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवत. सो ह्या संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन that is the essence of the चतुश्लोकी भागवतम हंगा. इतलं सांगून हांव तुम पुरा जनाका इतलो वेळ आयकल्ल्याक धन्यवाद सांगता. कसले प्रश्न असल्यारी हांव उत्तर करचे पळयता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. पदरच्यान तुमगेले हे वचनामृत भारी लायक आशिल्ले. म्हाका मस्त विषय पुरा कळ्ळे आयचे. कोणाकची माताजी लेख प्रश्न